दिल्ली वचून 3 दीस धरणे धरले पण पदरांत कांयच पडले ना। चडशे राष्ट्रीय फुडारी तर गोयच्या मायनिंग अवलंबितांक मेळपाक पसून आयले नात। ताका लागून तांचो फुडारी पुती गांवकार चाळवला। ऐन नातलांच्या दिसांनी गोय बंद करपाची शिटकावणी ताणें दिल्या। 11 डिसेंबराच्यान मायनिंग अवलंबीत दिल्ली वचून 2 दीस रामलीला मैदानार जाल्यार निमण्या दिसा जंतर मंतराचेर धरणे धरून बसले। गोयच्या भौतेक सगळ्याच पक्षांचे फुडारी वचून थंय भाशणां दिवन आयले, पूण राष्ट्रीय पावण्यावेले आयले ते फकत 3 खासदार। जनता दल सेक्युलराचो अध्यक्ष देवेगौडा, शिवसेनेचो संजय राऊत आणि आम आदमी पार्टीचो संजय सिंग। ते भायर संसदेत कायद्यात बदल करपी विधेयक हाडपाचें उतर तांकां कोणेच दिलें ना। दिलें ते फकत बील आयल्यार तेंको दिवपाचें। ताका लागून आतां ते गोंय बंद करपाची भास उलोवपाक लागल्यात, तेंय बी भर नातालांच्या दिसांनी। आणि ह्या कंक्लुडिंग सेशन करनासतना आमी काही डिसिजन्स घेतले। एक डिसिजन अशें घेतलां की 19 तारखेक सांजची 3 गोंयांत एक सगळ्यांचीच बैठक घेतली, मिटींग घेतली आणि ते मिटिंगेंत गोवा बंद केन्ना करपाचें हो निर्णय घेतला। आणि गोवा बंद हे 31 तारखे पयलीं 25 तारीख ते 31 डिसेंबरा पयलीं गोवा बंद करता। फुडले बाकीचे निर्णय आसात की एमपीक हांकां बायकॉट करप, एमपीच्या घरा कडेन वचून बसप, MLA रुलींग पार्टीचे MLA आसा तेंच्या घरा कडेन वचून बसप, हे निर्णय सगळे त्याय जाले। आज हांगा बऱ्याचशा म्हणजे काँग्रेस पार्टी आसत, मागीर शिवसेना आसत, आप आसत, ह्या सगळ्यांनी आमकां हांगा सपोर्ट दिलो। सगळे येवन हांगा हें करून आनी आपूण पार्लमेंटान तो इश्यू रेज करता अशें म्हणून सादारणपणे देवेगौडा जो फॉर्मर प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो ताणें, संजय सिंग आणि संजय राऊत ह्या तिगांनी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा आणि काँग्रेसच्या खासदार जे आसात तेंच्यांनी आश्वासन। गोवा सुरक्षा मंचाचो फुडारी सुभाष वेलिंगकारूय दिल्ली पावलो। ताणें आपले सच्चे भाशेंत भाजपाच्या 3 खासदारांचेर फोग काडलो। पळयात तो कितें म्हणटा ते ह्या खासदारांक। हांगा 3 खासदार आसात, आमदार सोडून दिया आमी, सध्या आमदारांचो प्रश्न करूया नाका। गोंयची जनता जे खासदार नांवाचो मनीस जो निवडून दिता तो हांगा कारभार पळोवपा खातीर आनी वयर येवन लोकांची भाशणां आयकुपा खातीर न्हय। आमचे प्रश्न जे आसा ते ऐरणीचेर जर हाडूंक शकना, करूं ना तांच्यांनी। तांणी सगळी टोलवाटोलवी सहल केली ह्या नेत्यांनी। याना भेटणार, तोमर हे खाण मंत्री आसा तांकां मेळटा, मागीर नरेंद्र सावयकर सांगता आपूण आतां पंतप्रधानाच्या कानार घालता। अरे ह्या लोकांक भारतीय देश जो आसा न्ही, संसद जी आसा तातूंत गोंयच्या आता बोलणार प्रधानमंत्र्याशी म्हणजे काय रे ही फकाणां मारता। प्रश्न राजकीय पक्षांक जिते दवरपाचे टिकोवपाचे हो राजकारणाचो प्रश्नच ना, हो गोंयच्या रोजी रोटीचो प्रश्न आसा। गोंयच्या 20% पेक्षा जास्त लोकांचो प्रश्न आसा आणि तो प्रश्न जर सोडून जर अपयश जर येता जाल्यार आमी मागे बेकायदेशीर मायनिंगाचो प्रश्न सुप्रीम कोर्टात व्हरून तें बंद करपाक फुडाकार घेवपी डॉक्टर क्लॉड आल्वारिसाक गोंयांतल्यान भायर धाडोवपाक जाय अशी भास ह्या वेळार गोंयचो भाजपाचो मंत्री निलेश काब्रालान केल्ली। ताका काँग्रेसी वांगडाच सोशल मिडियाचेर लोकांनी भरपूर उजरायला आयला। मात मायनिंग अवलंबितांनी काब्रालाक पुराय तेंको दिला। 1.5-2 लाख लोकांच्या पोटाचेर बसल्यात ते लोक मरतात, जाल्यार असो जो जेणी कोणी मारला तेजे कितें करपाक जाय असो जर ताणें प्रश्न केलो जाय जाल्यार तें चुकीचें न्ही, हें चुकीचें न्ही। आमी हांव जाल्यार काब्रालाचें अभिनंदन करता आनी काब्रालाक सपोर्टूय करता। जे जे कोण कमेंट करतात तेंच्यांनी प्रत्येकान 10 जॉबच क्रिएट करून दाखोवचे, आमी ताका सलाम करतात, तेची पुजा करतात। 3 दिसां भितर गोंयचे अनेक लिडर तांकां भेटून गेले आणि आपल्या तरेन आश्वासन दिलें। तातूंत भितर काँग्रेसी आशिल्ले, BJP आशिल्ले, पूण तांचें एक आशिल्लें की नॅशनल लिडर कोण येवन तर आश्वासन दितले आमकां आनी गोंयचे मायनिंगाचें कितें तरी सांगतले, पूण खंयच्याच नॅशनल लिडरान हांगा येवन फिरकले पसून ना। आजून कितलो फायदो जालो हें येता त्या काळाकूच कळटलें। आजून आमचो सेंट्रल गव्हर्मेंट गोंयचेर कितली आपल्याची हें कृपा दाखयतलो होय लोकांचो प्रश्न आसा। गोवा 3 फावटी प्रवर सावड्डेकर, नवी दिल्लीच्यान।